मडगांवां पाजीफोंडांत रातया पार्क केल्ल्या 3 मोटरसायकलीचो लासून गोबोर। कडेचे आनीक 6 मोटरसायकलीचें लुकसाण जालां। उजो कसो लागलो तें कळिल्लें ना। पुलिसांनी पंचनामो केलो। हे पयलीं त्या वाठारांत असल्यो गजाली घडल्यात म्हूण थंयचे लोक सांगतात। मोटरसायकली चोरूंक आयिल्ले कडेन उजो लागला आसुंये म्हूण दुबाव। पुलिसांची गस्त खंय सारकी ना। जवळ जवळ आता काल राती 4 सुमार सुरू जाला आणि हांव पावलो तेन्ना कळ्ळें की हांगासर पेट्रोल पळयल्लो हांवें हो। मागीर रोखडो हांवें फोन केलो, फायर स्टेशनाक फोन केलो, प्लस पुलिसांक फोन केलो। तांच्यांनी म्हाका कॉपरेट केलें। तांच्यांनी येवन हांगासर पालोवपाक ट्राय केलें। कितली गाड्यो? 3 बायक पयलीं हांगासर आशिल्ल्यो जळपाक लागल्यो आनी तांचो हीट मागीर सगळो हांगा सायडीन दवरिल्ले त्या बायकांक लागलो। टोटल कितली बायक हे जाली? जवळ जवळ 7 बायक डॅमेज जाल्या। कित्याक लागून जाला अशें दिसता तुमकां? म्हाका कांय समजना। रातचें हांगासर पेट्रोलिंग जायना आनी दुसरें कितें काय म्हणल्यार हाज्या पयलीं हांगासर जाल्लें पेट्रोल चोरताले, प्लस गाडये बऱ्यो गाडयेचे हांगासर दवरिल्ले 4 टायर चोरून व्हेल्ले। ताणें कंप्लेन दिल्ली आसा पुलीस स्टेशनाचेर, बट अजून तर कांयच हांगासर हें जावंक ना। हांगा तेगेले डायरेक्ट गाडयेची टायर चोरली, न्यू गाडयेची टायर चोरले। तेजे पयलीं कितलेशे सिटां पिल्लीं, पेट्रोल चोरतात आनी नाकाशिल्ले लोक भितर सरतात। कितले फावटी आमी धांवन आयले आनी काल तशेंच तेणें कळना फुडें म्हाका कळयलें। हांव धांवत आयलो, पयलीं सारको पेट्टा, उदक मारल्यार सोड जाता। मागीर फायर ब्रिगेडी फोन केलो, फायर ब्रिगेड आयली आनी मागीर पालयलो। आनी एक सायडीन आमगेलें हितून कोळशाचें हें आसा, एक सायडीन फोग भरला। फाल्यां हें प्रॉब्लेम जातलें पूण आमी आतां सोसायटी मार्फत तें कितेंय करूं सोदता। पळया कितें जाता तें। कसो लागलो म्हण म्हाका म्हजे हितूंतलें कितें, आमी जेन्ना सकाळीं पळयलें जाल्यार एक बाटली हांगा पडिल्ली आशिल्ली आनी तेतूंत इल्लेशें पेट्रोल आशिल्लें। म्हज्या अंदाजा प्रमाणे तें पेट्रोल चोरूं आयिल्लें आसतलें किंवा पेट्रोल चोरता आसतना सिगरेटीचें कितें पडलें आसूंक शकता आनी स्फोट जावंक शकता। म्हणजे उजो लागपाचें कारण तेंय जावंक शकता। पुलीस बी येवन गेले हांगा? पुलीस येवन गेले, पंचनामो केलो, इतलेंच। आंबे धुलय न्हंयचेर पायपुलाची निमाणे बुदयार घातली। आमदार झेडपी सरपंच WRDचे अधिकारी आशिल्ले। 2019 नोव्हेंबर मेरेन काम पुराय करपाचे टार्गेट। कितली वर्सांच लोक थंय पायपूल मागताले। प्रुडंटानय सेगीत 3-4 वर्सां थंयचे परिस्थितीचेर रिपोर्ट केल्यात। भर पावसांत ल्हान ल्हान भुरग्यांक स्कुलांत वतले जाल्यार सुद्दां व्हड्यातल्यान जीव मुठीत धरून वचचें पडटा। WRDचो मंत्री आशिल्लो विनोद पालेकर ते स्वताहून आयिल्ले आनी विलास बाब बी आशिल्ले आमी, आनी ते भोंवताले तेन्ना तेंचें लक्ष आशिल्लें आनी त्यांनी तुमची मोठ्यांतली मोठी फायल जी आसा ती फायनान्साची क्लियर करया म्हणून पयलीं ही काडली। आनी बाकीची जी कामां आसा जी न्हंयची आमची संरक्षण भिंत म्हणून, बाकीचे खंय खंय गणपती विसर्जन ते स्टेप्स म्हणून अशी खुबशीं कामां आसा ह्या वाठाराक ती आतां हे 2019 म्हटल्यार WRD क्लियर करतले, हेतून मात्तूय डावट ना। आनी हेजें काम हांवें कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो आमचो कामत परेश जी कामत असोसिएशन हेजे कडेन हांव उलयलां, तो म्हणटा फुडल्या नोव्हेंबर म्हटल्यार कंप्लीट करता म्हणून तेणें सांगलां ना रे 2019। म्हणजे खरेंच बरें आसा, म्हणजे वर्स भितर जवळ जवळ हो ब्रिजाचें काम कंप्लीट जातलें। पुलाची तयारी जाली, भुरगीं बाळा तरी फाटल्यान तरी आमी खंय एक ना, फाटल्यान तरी भुरग्यां तरी कितें जावं जाय न्हू वाट अशी। देव बरें करूं। स्टुडंट मिडियाचे जे आमचे हे आसा मिडिया रिपोर्टर आसात, ताणें हे गांवचेर वचून हें करून सगळे बरे तरेन मिडियाक फोकस केल्लें आनी ते कारणान तेजे खातीर ताका स्टेट लेवलाचो पुरस्कारूय मेळिल्लो आसा। आनी तेजे खातीर तेजें आमी अभिनंदनूय करता। तेका अभिनंदन करता की ताका पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून, आनी तेजे हे कश्टाक आयज फळय मेळिल्लें आसा की हो पूल हांगसर हे गांवच्या लोकांक आमचे घडोवन येयल्लो आसा। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।